म्हापसा अर्बन बँकेक आरबीआय कडल्यान मातशी थाकाय। बँकेक लायट आनी उदकाचे बिल पयले भशेन लोकांकडल्यान घेवपाक आरबीआयन परवानगी दिल्या। आता म्हापसा अर्बनाच्या सगळे ब्रांचींनी लोक लायटीचे आनी उदकाचे बिल भरपाक शकता। म्हापसा अर्बन बँकेचेर आरबीआयन काय वेगवेगळे निर्बंध घाल्यात। फाटी आमी वॉटर बिल आनी इलेक्ट्रिसिटी बिल बंद केल्ली कंझ्युमरा कडसून घेवपाची। आनी 12 तारखेकच रिझर्व्ह बँके कडसून आमकां एक बरें अशें लेटर येयलें की तुमी जी थकबाकी तुमच्या कडेन जी 8 दिसाची उरलेली आसा, वॉटर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे एक 30 लाख आमचे असले आनी वॉटर बिल PWD डिपार्टमेंटाचे 2-1 लाख काहीतरी दिवपाचे असले, ते आमच्या सस्पेन्स अकाउंटाक आमी दवरलेले। आनी रिझर्व्ह बँकेक आमी लेटर केल्ले की अशें आसा, त्यांची जी आमच्याकडे 8 दिसाची कलेक्शन आसा ती दिवपाची परवानगी आमी मागलेली। ती 12 सप्टेंबराक आमकां मेळ्ळी आनी त्याच्यान फर्दर पण तेंच्यांनी अशें बरयलां की हेच्या फुडचे जी इलेक्ट्रिसिटी बिलां की वॉटर बिलां आसा ती तुमी घेवची, पण त्याच्यासाठी तुम्ही दुसऱ्या बँकेन सेपरेट अकाउंट ओपन करचो आणि त्याच्यासून डायरेक्ट ती अमाऊंट त्या पर्टिक्युलर डिपार्टमेंटाक क्रेडिट करची। आणि आम्ही सगळ्या ब्रांचीक इन्स्ट्रक्शन दिलेले आसा की आयज पासून सगळ्यांनी इलेक्ट्रिसिटी बिल आणि वॉटर बिल जे आम्ही आधी ज्या प्रमाणे घेतले ते तसेच परत सुरू करचे। ती सगळी पहिली जी भरलेली अमाऊंट आमच्याकडे जी असली ती त्या पर्टिक्युलर डिपार्टमेंटाक आम्ही परत रेमिट केलेली आसा आणि तसो आता कोणाक एरियर वगैरे होवपाचो काय चान्सेस ना। सर्व डायरेक्टरांचे युनानिमसली रेजिग्नेशन जे सबमिट केलेले आसा ते हांवें एज अ जनरल मॅनेजर पर्टिक्युलर कॉम्पिटंट आमची जी ऑथॉरिटी आसता तांकां फॉरवर्ड केलेलो आसा, पण अजून पर्यंत आज ताका म्हाका कांयच तेंच्या कडसून अजून इन्फॉर्मेशन अशी येवंक ना। म्हणजे म्हाज्या कडेन अजून ते बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आसात, जो पर्यंत त्यांचो रेजिग्नेशन एक्सेप्ट जायना, जो कॉम्पिटंट ऑथॉरिटी आसा सेंट्रल रजिस्ट्रार जी आसा त्या तर्फे ते जावंक जाय, ते अजून जावंक ना। म्हणजे अजून ते माझ्यासाठी सगळे जण एक्झिस्ट आसात आणि आमची मिटींग जी आसा ती 29 सप्टेंबराक एन्युअल जनरल मिटींग ती कन्वे करपाची आसा आणि ती जातली। ती कंडक्ट करतले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तांकांच करचे पडटले आणि ते येतले। त्यांच्याकडे माझी उलोवणी जाल्लेली आसा आणि ती स्वतः सगळे जण करपाचे आसा। जाल्यार रेजिग्नेशन जर एक्सेप्ट जालें जाल्यार त्या तर्फे आमच्याकडे कोणी तरी त्यांचे ऑफिसर्स ते नेमतले रजिस्ट्रार तर्फे आणि तो मागीर मग फुडले कार्यवाही करू शकता आणि ते नंतर मग आमच्या हातान नसतले अशें आसा। घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक।